भोजन प्रियांक आमगेल रांदपाकुडाक स्वागत। प्रति दिवस चेडूवांक कसन स्नॅक दिवन पेटोवचे म्हणून एच्चनकडच्या अम्मांक हे रेसिपी मस्त इष्ट जाता म्हणून हांव आजी हे एक रेसिपी घेवन आयल्या। चट्टंबडो कशें करचें म्हणून सगळ्यांकय गोत्तस तशी जावन ते पीठ करचें विधान हांव हांगा शेअर करून घेताना। आनी हे चट्टंबडो तेल्लान तळची न्ही, हाका 2 चमचे तेल पुरो। हे कशी करची म्हणून पळोवया। चट्टंबडो कशी करची म्हणचे रेसिपी तुमकां दावका जाल्यार दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती। मुखार हांव करताना तुमगेल्याक शेअर करून घेता। एक कायलीन तूं 2 लोट उदक घालून रन्नीर दवरन खतखतोडचें दवरती। ताचे भितर 5 दवरचे रिंग दवरती हांगा दाखयल्या पळय तशी। एक वाटी दवो वाटोळेक थोडेची तेल पुसून चट्टंबडाचे पीठ घेवन आंबड करून हांगा दाखयल्या पळय ती तशी दवरन ते प्लेट ते कायली वेळ दवरती। मीडियम फ्लेमान तो 10 मिनिट सिजयती। सकाळी इतलं पुरा करचक कष्ट जात म्हण जाल्यार रात्रीची इतलं काम करून दवरयेत। आनीक एक ट्रिक सांगता। दनपार केलेले शीत रात्री पेडावणान दवरन हून करचें आसल्यार ते शीता तोपा वयली हे प्लेट दवरन म्हळ्यार आंबड करून दवरलेले प्लेट दवरन हून करूं हाजे निमित्ती गॅस वरे उलिताय जाता। पळे कायली हून करून 1 चमचे तेल घालून हे सिज्जोंक घेतिल्ले आंबड ताजेरी जोडसून दोन्ही बदीन तो तांबडे जावचेवरेक भाजून घेतल्यार आमगेले स्पेशल चट्टंबडो रेडी जाता। हे चट्टंबड्याचे भायरचे पार्ट मस्त क्रिस्पी जावका म्हण जाल्यार सान जेरी तांबडे कोण भाजून घेवका। आंबडो मस्त क्रिस्पी जावका म्हण जाल्यार चिके चड प्रेस करून पातळ करून घेयती। आमगेल घरान तूं मस्त क्रिस्पी इष्ट करनाती तशी जावन हांव इतले भाजिला। तुम्ही क्रिस्पी जावका म्हण जाल्यार चिके चड भाजी येती आनी आंबड चिके पातळ करून घेयती। तुम्ही वरे हे रेसिपी ट्राय कराती कशी जालेले म्हणून कमेंट्सान तिलसी येती। तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करचक विसर नाका ती। आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती। धन्यवाद।